righteous, practical, silent, and ready to follow God's will. That describes Saint Joseph, Mary's husband. The man chosen by God as Jesus' foster father on earth. The Gospels don't talk much about him, and don't report any of his words. Saint Joseph was quiet but active. He fulfilled the mission entrusted to him. He protected Jesus and Mary, and helped Jesus to grow in age, wisdom, and grace. Joseph was a man quick to action. There's no man more trustworthy than Joseph. The saints knew it well. Saint Teresa of Avila said, "I don't remember ever having asked him for a grace without having received it immediately." He probably wasn't as old as he is often shown. He was a great worker and taught Jesus his profession. He was a righteous man, that's how the Gospels define him, and an observant Jew, respectful of the law. He was a practical man, organizing the trip to Bethlehem for the census, with Mary nearly in labor, and the escape into Egypt. He was able to provide everything necessary for Jesus and Mary. His silence was the fruit of consciously accepting the task God had entrusted to him. Joseph wasn't as much a man of sacrifice as a man of love. He didn't only do his duty, but he loved what the Lord asked of him in the concrete acts of daily life. His dreams were dreams of God, who spoke to him through them. Devotion to Saint Joseph was already present in the early church, although his feast was only established in the 15th century. The feast of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, is celebrated March 19. According to tradition, this is the day of his death, shortly before Jesus began his public life. He is thought to have died in the arms of Jesus and Mary, and for this reason the Church venerates him as the patron saint of a happy death. Pope Pius IX proclaimed Saint Joseph the patron of the Universal Church in 1870. And recently, his name was added to the canon of the Mass. The Church dedicates the month of March and Wednesdays in a special way to Saint Joseph.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज पवित्र सभा बागेवन जुजे आंकवार मारेचो पोती आयज ताची दोबाजीक परब मनयता. खेरीत भाशेन ह्या आयचे खुशालकायेक दोबाजीक परबे दिसा आमी सगळे आमच्या बापायां पासत मागुया. सगळे बापूय आमचे जाय तो वावर करतात, आमची काळजी घेतात आनी जायते पावटी तांची कोण खबर पासून करना, तांकां एक डेडिकेट केल्लो दीस पासून आमी जायते पावटी दिनात. आयच्या दिसा किरीत भाशेन बागेवन जुजेच्या पुर्बे दिसाक सगळे आमच्या बापायां पासत आमी मागुया. जे कोण बरे नात तांचे पासत, जे आजून पासून वावर करतात तांचे पासत, जे बापूय कश्टवतात वेगवेगळ्या कारणाक लागून ह्या बापायां पासत आयच्या दिसाक आमी सगळीं मागुया. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक तांच्या काळजाचो संतोश तांकां फावो करूंक मागुया. आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वासून एंटनी बर्नाडेट आनी फामील देवाक दिन वासून तांचे पासत आमी देवाक दिन वासुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेर्वितो मिस्किता हे आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन पवित्र कुमसाराचो साक्रामेंत जाता. ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंताचे समोरमणेन आमी सगळ्यांनी खालतीकायेन वांटो घेवंक आनी आमकां देव काकलूत फावो जावंक आनी बापायच्या काळजाचो मोग आमकां सगळ्यांक मेळूंक खेरीत भाशेन मागुया. आनी ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन बागेवन झुजेच्या मजतीन देवा मुखार आमच्या जिविता पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत आनी संवसाराचे शांती पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोळ तुमचे सवे आसूं. होच तो दुनियान आपल्या कुटुंबाचे नेमलोलो विस्वाशी आनी शाणो चाकूर. भयणीनो, बागेवन झुजेची परब आज आमी समरमतना खिरीत भाशेन देवान आमकां हो एक नमुनो आमच्या संवसारी जिवितान दिलो. एक बापूयच न्हय तो, पूण आपल्या जिवितान खालती तो आसलो, आपल्या जिवितान क्रियाशील तो आसलो, आपल्या जिवितान काळजीदार तो आसलो, सदांच देवाच्या उतराक विस्वाशी, सदांच खालती आपल्या जिवितान. बापायचे गूण कितें तें ताणें आपल्या जिवितान दाखोवन केलें. आज किरीत भाशेन ह्या बागयोताक आमी फुडें दवरतना आमकांय सगल्यांक ताची कृपा मागुया. आमचे बापूय आपले कुटुंबा चलयता आसतना ओदीक आनी ओदीक ह्या बागयोताचें बोड, ताची देख आपल्या जिवितान ताणें घेवन कुटुंबां ओदीक सुफोड करूंक आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
दिसांनी किरीत भाशेन आमी ह्या भाग्यवंताक फुडें दवरतना आज किरीत भाशेन दोबाजीक परब देखून देवाची तूस देवाची महिमा आमी गावया. Sorgi महिमा देवा Sorgi महिमा देवा प्रार्थुया. सोर पदवीदा देवा आमच्या सोरवोंडारा जेजूची आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूं तुवें भाग्योन सुजेक विहिचलोय. त्याच परी जेजूचे गुडाट कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोरवोंडाराचे जिवीत आमचे सोबे वाडत वचूं आनी सोमेत मनशांक ताची सोडवण पावूं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या हा सासना. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे सोस्तींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत.
तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिणवासन हांव सासणाक राखतलो. तुज्या घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिणवासन सासणाक तोखता तसलें कोत्तलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. पोत्तून म्हणुया. ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण पुरगुटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जाबाब. ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांव करतलो करार. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोंसोत सदांकाल तोखतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिणवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जाबाब. ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जाबाब. ताची सोंसोत तोखतली नितेखाली. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणानू, संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण आब्रामाम आनी ताचे सोंस्तीक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय पूण बावार्ता उद्देशी येतल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुकें दिल्लें देणें जावचे खातीर आमी सगळे सोंस्तीक मुणगे समूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय पूण आब्रामा परी बावार्थ दवरतात तांकांय. ती खरीच मेळचे खातीर ती बावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे जे देवाचेर ताणें बावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी सोंसोत इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरवोसो धरून ताणें अशें सत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताच्या प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्परा तुज्या घरांत रावतात ती कितली बागी. दीस रात ती तुजी वाखाणी कोत्तली. Sorvispo तुमचे सोफे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जाकोबाक जल्मलो जुसे मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारयेक
आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबीस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोनबोंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ महानी मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी बाग्योन जुसे मारयेचो पोती आनी किरीत भाशेन पवित्र सोबेचो आमकां किरीत भाशेन एक दोनबोंत राखणदार पवित्र सोबेचो एक पोती कसो आमी तेची परब आज समोर उमता. आज किरीत भाशेन बाग्योन जुजेची परब समोर उमताना पाप साहेब फ्रांसीस हाणें आपल्या एन्सिक्लिकलान पात्रीस कॉर्दे बापायचें काळीज घेवन बाग्योन जुजे विशीं कांय ताचे गूण आमकां नियाळूंक ताणें आमंत्रण केल्लें आसा. आनी त्या दाखड्यांत किरीत भाशेन पाप साहेब बरयता एन्सिक्लिकलान कशे तरेन बाग्योन जुजेन आपल्या सगल्या प्रश्नांनी, आपल्या सगल्या आडकुळी मदें, सगल्या आटेविटे मदें एक नमुनो कसो जावन तो वयर सरलो. किरीत बावार्थी मनीस, खालतिकायेचो नमुनो, आपल्या जिवितान देवाच्या उतराक विस्वाशी रावतलो मनीस. आनी हे ताचे गूण आमकां पाप साहेबाच्या एन्सिक्लिकलान मेवतात. पयले सुवातेर तो म्हणटा, बाग्योन जुजे जावन आसा चड मोगाचो बापूय, बिलावड फादर. आनी आमकां दिश्टी पडटा आपल्या पुताचो किरीत भाशेन बाग्योन जुजे मोग करता. तो जाणो आसता पवित्र आत्म्याचे कृपेन मारिया गोर समवता आनी ह्या देवाच्या पुताक आपल्यान बरे तरेन ताका बरे आपले शिस्त, आपले वागणूक आनी आपली तत्वां दिवन तो वयर काडटा. आपूण तेवूय आसता, व्हडलो शिकपी न्हय बाबा भयणीनो, पूण खरेंच मोगाचो बापूय कसो तो आपले हो गूण ह्या आपल्या पुताक तो दिता. दुसरो गूण ताचो जावन आसलो तो मोयपाशी आनी मोगाड बापूय. कोणूय ताची सवे आयल्यार आपूण आपल्या जिवितान मोयपास तो दाखयता. देखीक जेन्ना ताच्या मनांत आनी ताका कळून येता मारिया गोरबेस आसा, काय बरे हांगासर शुभ वर्तमानान मेळटा, तो दोनबोंत मनीस आसलो आनी गुप्ती तो मारयेक सोडून दिवंक सोदता. एक दोनबोंत मनीस दुसऱ्याक लोजेक घालिना, आपलो मोयपास दुसऱ्या सवेन दाखोड करता. आनी बाग्योन जुजेन हें आपल्या जिवितान करूंक येवजिलें. पूण दोन दुतान ताका आडायलो आनी म्हणलो, तूं चिंता तें सारकें न्हय, ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन गर्भ समोवलेली आसा. म्हणटच देवाचे उजवणेक तूं आड वचो नाकाय. आनी हाका लागून आमकां तिसरो गूण बाग्योन जुजेचो मेवता, तें जावन आसा देवाचें उतर पाडपी बापूय. आपल्या जिवितान देवाच्या उतराक उत्तम जागो दिलो, पयलो वयलो जागो. देवाचें उतर पाडूंक तो राजी आसलो. देवाचें उतर कितले आपल्याक त्रास पडो, आपल्याक समाजान लॉस जावं, आपल्याक लोक किकोंत करूं, देवाचें उतर पाडपी मनीस तो आसलो. आनी हाचेरूच आमकां दुसरे ताचो गूण दिश्टी पडटा, स्विकारतलो बापूय. स्विकारलें ताणें की हो जो गर्भ मारयेन संभोवला
तो देवाचे उजवणे परमणे संभवला. म्हणटकूच ही वॉज एन एक्सेप्टींग फादर. आपल्या जिवितान येता तितल्यो आडकोड्यो देवाची उजवणी म्हूण ताणें स्विकारल्यो, फुडो केलो. मारिया गोरबेस्त आसतना लोक गोंतीचो वेळ पावलो. जेरुसल्याक वचूंक आयले. मारयेक घेवन तो गेलो. गोरबेस्ती आसली. बाबा भयणीनो, भुरग्याक जोन दिवचो वेळ पावलो. खाणावळी सोदूंक तो हांगा थंय धांवलो. देवाची येवजण कितें ती तो नको अशें न्हय, पूण हीच देवाची येवजण म्हूण स्विकारून आपलें जिवीत ताणें सारलें. बाबा भयणीनो, स्विकारतलो बापूय आसुनूय नवला रोचपी आनी बोडवंत बापूय तो आसलो. रातचे राती देवदूत ताका म्हणटा, तुजे पोतिनीक आनी ह्या पुताक घेवन चल, पोडकार इजिप्तांत. बाबा भयणीनो, दोंगरा वेल्यान चडून एक आवय जी निकतीच एका बाळकाक जल्म दिता तांकां घेवन गाडवाचेर घालून चलून बाबा भयणीनो इजिप्तांत ती पडून वेतात. कितें व्हडलें काळजीदारपण ह्या बापायचें. आपल्या विशीं तो चिंतिना, पूण आपूण बोडवंत, आपूण राखणदार, आपूण आपल्या पुताक सगल्या वायटांतलो राखतलो हेंच काळजीदारपण घेवन ताणें आपलें जिवीत सारलें. उपरांत ताचो गूण आमकां मेळटा तो जावन आसा क्रियाशील, म्हणजे वावुरपी. तेवूय तो आसलो. होच गूण आपल्या पुताकूय ताणें शिकयलो. आपले कोश्ट करून दिसपटो गिराज कशे तरेन आपल्यान जिवचो, आपलें क्रिया कशे तरेन सारचें, आपलें कार्य कशे तरेन करचें, दिसपटो गिराज कशे तरेन जोडून घेवचो हें आपल्या पुताकूय ताणें शिकयलें. आनी शेवटाक ताचो गूण आमकां मेळटा तो जावन आसा बापूय जो सदांच आपले सावडेंत आसा. म्हणजे आपल्या पुताकूच न्हय पूण सगल्यांक, आपले पोतिनीक, फादर इन द शॅडोज, आपल्या पुताक देवाचो पूत हो कार्य करूंक आयला. देव मंदिरांत भासाभास करता हें तो बेस्ट बरें जाणा आसलो. म्हणटूच ताणें वयर सरूंक जाय आसलें. देवाची येवजण कितें ती ह्या पुतान दाखोवड करूंक जाय आसली. हाका लागून आपूण सदांच फाटीं रावलो. अ मॅन इन द बॅकग्रावंड, अ मॅन इन द शॅडोज. बाबा भयणीनो, मरणाचे तोडीर आमी पावता तेन्ना आमी बागयोन झुजेचो तेस करता. ताका आमी कितें भाशेन विनवती करून उलो मारता बागयोंत जे पाव आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार. कित्याक हो बागयोंत किरीत भाशेन न्हयच मरणाच्या वेळार पूण आकांताच्या वेळार पोवीस सोबी पावता आनी सांबाळटा. जाय ते पोवीस सोबेचेर वादळ मोड येता तेन्ना हो बागयोंत किरीत भाशेन पोवीस सोबा गोठ उरूंक आमकां दर दिसाक देवा लागीं तो प्रार्थता. आज हे बागयोंताची परब आमी समरुमताना आमच्या बापाय खातीर मागुया. खरेंच जायते आमचे बापूय क्रियाशील, जायते आमचे बापूय बोडवोन, जायते आमचे बापूय सदांच सावडेंत आसतात. आपल्या पुतांक, आपल्या दुवांक फुडें व्हरूंक ते मजत करतात. जायते आमचे बापूय चड मोगान आपलो कुटुंब सांबाळप वावुरतात. जायते आमचे बापूय मोयपास दाखयतात आनी अदीक मेहनत करतात. किरीत भाशेन देवान सगल्या आमच्या बापायांचेर आशिर्वाद घालूं. जे मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसव दिवं आनी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना अदीक ह्या बागयोंताचो गूण आमचे जिवितान आपणावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्या बाबार्दाची उच्चारणी करून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मरेतान सरमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कूस सुचले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मृगांतलो जिवून जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठार, पारकेचे भोगसुणे,
कुडीचें जिवन कोण सासणाचें जिवीत. आमेन. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 13. C6. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागयोंत आंकवार मारीक सोलमलो त्या तुज्या पुताची बागयोंत झुजेन विस्वाशीपणी सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमची भक्तीच्या आनी विस्वासी सेवेची खुणा जावं म्हूण नम्रतायेन मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदारान सासणाच्या देवा सूर काडयान सूर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन सुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकणटा तुजी किर्ती परगुटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकऱ्याक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेरच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
Bavartaco good porgotuja. Tuja kusani punoshi bonbona morvi, kulera kazorali somia. Zostaračna sorbonara, nauči sorbonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेन देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकिपरी तुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपोर चुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सोरपोद्विदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. ल्हानविकाय खालतिकायेन बोडवंत आनी सदांच दुसऱ्यांक फुडो करतल्यो, दुसऱ्यांक फुडें काडटले उदीक काळजीदारपणान आपलें क्रियाशील वावर करून दुसऱ्यांक वयर काडटले बापूय आमी जावंक जेसून आमकां मागणें करून सर्गीचो देव आमचो बाप म्हणून शिकयला. हेंच मागणें खतखत्यान आमी सुगणी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राज समकय शिकोशी सर्गार जाता तशी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा आसूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी कुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू आपल्या उतराक खालती विस्वाशी आनी बाबार्थी जावंक आमकां उलो मारता. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. शाबास बरे आनी विस्वाशी चाकरा तुज्या दोनयाच्या संतोशान वांटो घे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा भाग्योन सुजेच्या परबी दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठायलाय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगल्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्योन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाडूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, आज सांजे कुमसारा आमचे विरगोचेन 4:30 ते 6:30 वाजतां पर्यंत, दाबोलीं कॉपेलांत 5 ते 7 वाजतां पर्यंत किरीत भाशेन त्रायदोचे फाल्यां आमचे फिरगोजेच्या आंगणांत तियात्र आसतलो फारिस्यो. म्हणटच आमचें पवित्र ऑर सकाळीं 6:30 वरांचेर जातलें. त्रायदोची 7 वरांचेर सांजे तियात्र म्हणटच सकाळीं आमी पवित्र ऑर करतले 6:30 वरांचेर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगल्यांक तुमकां म्हज्या आनी पादविकाराच्या नांवान wish you all a happy feast and a happy Father's Day to all the fathers. पाय हाते ओगीतात. Happy Father's Day. सगळे बरोबर. फिरगोज गौडीक सवे खातीर नव्यान स्थापचे खातीर मागणें. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रुचल्यात. तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यात. तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवर. ह्या गौडीक वर्सान
आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोसांनी फिरगोस गौडीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या बाबा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिरीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी बावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोस गौडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौडीक सभा पूर्ण सापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवाक आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवाते आनी सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान वावुरताय सासणेच्या ससनान. आमीन. गायन घेऊया U22 पेज नंबर 241 U22. Sazuze raglia Ovid familia